मोगाची माय. माय, केन्नाच हांवें चिंतूंक ना तूं आमकां इतले बेगीन सोडून वचत म्हूण. आयज पासून हांव सपनांत आसलेल्या परी म्हाका दिसता. दीस रात तुजो उगडास करून हांव रडटां. हें लांब सपन काबार जावन न्हिदेंतलें उठोन तुका म्हज्या सामकार पळोवंक आशेतां. हें लांब सपन काबार जावन न्हिदेंतलें उठोन तुका म्हज्या सामकार पळोवंक हांव आशेतां. दिसपट्टे फोन करून हालो माय म्हूण हांव तुका जाप करतालीं. एक दीस तुका हांव फोन करिना तर तूं फोन करून खबर घेताली. संवसारांत तूं आसतना सगल्याच्या हुस्क्यान भरलेली. हांव जाणो माय, तूं स्वर्गांतल्यान आमकां बरें मागोन धाडटली. हांव जाणा माय, तूं स्वर्गांतल्यान आमकां बरें मागोन धाडटली. आमच्या गोऱ्याब्याचो अखंड खांबो आनी मोगाची जोर तूं आसली. 5 भुरग्यांक मोय मोगान तुवें वाडयलीं. 6 नातरांक आपुरबायेन वेंगयताली. आनी आतां जल्मचें आसा त्या पंटुराक आपल्या हातांनी खेळोवंक रावताली. आनी आतां जल्मचें आसा त्या पंटुराक आपल्या हातांनी खेळोवंक तूं रावताली. चलता भोंवताली माय म्हजी 8 दिसां भितर नान जाली. कोरोना पिडेन तुजी जीण सोंपयली. माय, तुज्या मरणान आमी अनाथ जालीं. माय, तुज्या मरणान आमी अनाथ जालीं. जायतें तुजे कडेन उलोवचें आसलें, जायतें तुका विचारचें उरलें. आमगेर रावोंक येता तेन्ना तुजे कडेन खूब खबरो मारतलें म्हूण आसलें. सगले आवंडे अर्दे कडेन उरले. चिंतप म्हजें वाऱ्यार उबलें. चिंतप म्हजें वाऱ्यार उबलें. माय, तूं आदेश करिनासतना आमकां सोडून गेली. सगल्यांक आमकां तूं माय उणी जाली. देवान तुका आमचे मदली उबारून व्हेली. कोणाच्यानूच भरूंक जावची ना सुवात माय, तुवें रिकामी केलेली. कोणाच्यानूच भरूंक जावची ना सुवात माय, तुवें रिकामी केलेली. आदेश मोगाची माय, तुका सर्गीचें सूख आवंडेता.